जॉबाच्या पुस्तकावेलें वाचप। एका दिसा देवाचे पूत आयले आनी सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाले। तांचे मदलो एकलो सैतान आसलो आनी सर्वेस्परान सैतानाक विचारलें, तूं खंयतान आयलाय? ताणें जबाब दिलो, हांव संवसारांत हेवटेन तेवटेन भोंवाडे मारून आयला। तेन्ना सर्वेस्परान ताका विचारलें, जॉबाक म्हज्या सेवकाक तुवें देखल्याय? ताचे असलो संवसारांत आनी कोण ना, बरो आनी प्रमाणीक मनीस तो। तो देवाक भियेता आनी वायटाक पाट करता। सैतानान जबाब दिलो, पूण जॉब बेश्टोच देवाक भियेता? ताचे भोंवती आनी ताच्या घरा भोंवती आनी सगळ्या ताच्या बाटा विटा भोंवती तुवें एक दुरीग बांदूंक नाय? तो करता तितल्याचेरूय तुवें आशिर्वाद घालाय आनी सगळो गांव ताच्या हिंडांनी बरोन ओडटा। तुजो हात विस्तारून ताचे गिरेस्कायक बोट मात लाय आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता वो ना तें पळय। सर्वेस्परान सैतानाक म्हणलें, ताची सगळी गिरेस्काय तुजे आदीं करता, पूण ताका मात हात लावं नाका। आनी सैतान सर्वेस्परा सुरशिलो कोडसरलो। जॉबाचे पूत तुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवतालो आनी सोरो पियेतालो त्या दिसा जॉबा फुड्यान एक निरोपी ताका सांगूंक आयलो, तुजे बैल जोताक बांदलोले आसले आनी गाडवां ताचे बोगले चोरतालीं। तेन्ना सेबियांनी लोकान तांचेर गुरू घाली आनी ताका सगल्यांक उबारून व्हेले। आनी सगल्यांक तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादीन जिवेशी मारले। तुका ही खबर हाडूंक हांव एकलोच वाटवलो। तो सांगून सोंपयता थंयच आसतना आनीक एकलो निरोपी पावलो। ताणें सांगलें, सर्गार देवाचो उजो पडलो आनी तुज्या मेंढऱ्यांक आनी राखण्यांक लासून उडयलीं। तुका हें कुळीत करूंक हांव एकलोच वाटवला। ताणें सांगून सोंपोकूच नासलें आनीक एक निरोपी पावलो। ताणें सांगलें, कालदियांनी लोक 3 जोम्यांनी आयलो आनी तुज्या उंटाचेर गुरू घालो, तांकां घेवन गेले। तुज्या चाकरांक तांणी तोरसादीन जिवेशी मारले। तुका हें कुळीत करूंक हांव एकलोच वाटवला। तो उलयता थंयच आसतना आनीक एकलो निरोपी पावलो आनी ताणें सांगलें, तुजे पूत आनी तुज्यो धुवो आपल्या व्हडल्या भावाच्या घरा जेवतालीं आनी सोरो पियेतालीं तेन्ना ओवचीत अरोण्यांतलो घोर वारो सुटलो आनी गोऱ्याच्या चारूय कोनशांचेर मारलो आनी अशें तें घर त्या तरणाट्यांचेर शेवटून पडलें। ती मेली म्हूण तुका कुळीत करूंक हांव एकलोच वाटवलो। जॉब उठलो, ताणें आपले आंगावलें पिंजलें आनी तोकलेचे केंस तासले आनी जमनीर सोरपटून ताणें देवाक भोजलो। ताणें म्हणलें, म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतलो हांव विंगळो भायर सरलां, विंगळो हांव परतून वेतलो। सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें। सर्वेस्पराचें नांव व्हड जावं। ह्या सगळ्या विघ्नांत जॉबान पातो करूंक ना म्हूण देवाक कसलोच अपमान करूंक ना। देवाचें उतोरें। देवाचें
व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आयक, म्हजें प्रार्थन आयकून घे. म्हजे विनवणेक कान दी, म्हज्या ओंठांचेर फोडना लोबाडिना. जबाब: सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. तूं म्हाका दितलोय फावो तो निवाडो. सोत तें तुज्या दोळ्यां मुखार उक्तें. म्हज्या काळजाचो थाव घे, रातचो म्हजी चवकशी करूंक ये. म्हाका कोसाक लावन तपासून काड. म्हजें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. जबाब: सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. हो पळय हांव आसां, तुका उलो मारता. तूं म्हाका जाप दिताय देवा. म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. तुका शेरोणां येतोल्यांक तूं निवारताय. तो तुजो व्हड मोग आतां सोबे माजार दाखय. जबाब: सर्वेस्परा म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. मनशाचो पूत चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणी पासत दिवंक आयलो. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपणा मदें कोण व्हडलो जायत ते विशीं शिश्यां भितर एक प्रश्न उपराजलो. पूण ताचे मनांत घोळटालें ती चिंतना पळोवन जेजून एका भुरग्याक धरून हाडलो आनी ताका आपले कुशीक उबो करून ताका म्हणलें, जो कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका धाडला ताका घेता. कित्याक तुमा सोमेस्तां भितर जो धाकटो कोण आसा तोच सगळ्यां परस व्हडलो. जुआवान उलोवन म्हणलें, गुरुजी, आमचे सांगाती तुजो पाटलाव करिना तसल्या कोण एकल्याक तुज्या नांवान देंवचार काडटा आसतना आमी देखलो आनी ताका आमी मना केलो. आनी जेजून ताका म्हणलें, ताका मना करिनाकात, कित्याक तुमचेर आड ना तो तुमचे भागा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयज आमी जाणवायेच्या पुस्तका मदल्या आनीक एक पुस्तकान भितर सरता. ह्या जॉबाच्या पुस्तकाचो हेतू जावन आसा रिट्रिब्युशनाचेर, म्हणल्यार जें कितें आमी बरें ह्या संवसारांत करता ताची मजुरी ह्या संवसारांतूच मेळटली, आनी जें कितें वायट करता ताचें फारीकपण ह्या संवसारांतूच आमकां दिवचें पडटलें. पूण जॉबाचो अनुभव आमकां बोलतेंच सांगता आनी आमी पळयता कसो जॉब सोर शेवटी बापाचे वेंगेंत खुशालकायेक घेवंक पावता. जॉबाक आमी आयच्या वाचपान पळयता ते भाशेन देंवचार देवाची परवानगी घेवन जॉबाची परिक्षा घेता आनी जॉब आपल्या जिविताच्या जबाबा वरवीं देंवचाराचें चिंतप चुकीचें म्हूण दाखयता. आपूण देवाची खरी भक्ती करता, देवाक वाखाणटा कसलेय परिस्थितींत.
सोबीत उतरां जोबाची. विंगडो हांव म्हज्या आवयच्या कुसव्यान थावन आयलां, विंगडो हांव परत वेतलो. देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. आपलो भावार्थ देवाचेर तो सोडिना आनी देंवचाराक दुखी करता. आमच्या जिवितांत कोश्ट आनी उपद्रे येतात तेन्ना आमी देवाचेर आमचो भावार्थ थीर सांबाळूंक वावुरता वो देंवचाराक खुशाल करता. जेजू आयज आमकां आपयता धाकटुल्या भुरग्यां परी जावंक, संवसाराचे नोदरे खाला पूण देवा मुखार व्हड. जॉबाची वागणूक आनी एका भुरग्याक सोर करूं येता. जोबाची देख घेवन आमचें जिवीत पूर्णपणी बापाचे आदी करुया.